Beloved brothers and sisters, on the sixth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, committed in love and fidelity. A man and a woman unite in the sacrament of matrimony to build their family. They cherish the promise they made to each other on their wedding day and live in marital unity. In a family that relies on God and follows His commands, love, forgiveness, and faithfulness dwell. Where love and faithfulness are present, the journey of married life is joyful and it becomes easier for the couple to live in unity. We pray for the grace to rely on God in our families and with His support to live a life of forgiveness, service, and sacrifice. In his sermons, Venerable Agnello emphasized the greatness and sanctity of married life. He taught that for a family to be virtuous, it was essential for husbands and wives to make Jesus the center and the master of their home. Today, we pray especially for families awaiting the gift of a child. We pray that God may bless their family with fruitfulness and fill them with joy. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 6व्या दिसाक आमचो विशय आसा मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जियोंक. बोरवशान जिविताची यात्रा करूया. लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी एक बायल आपलो कुटुंब घडून हाडटा आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्ले उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एक वोटची येता. जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबान मोग, मोयपास आनी विस्वाशीपण वसता. जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा संतोषभरीत जाता. लग्नीक एक वोट जिवंक सोंपें जाता. आमच्या कुटुंबान देवाक आमी आसरो दिवंक आनी देवाच्या आदारान आमी समजिकायेचे, सोंसणिकायेचे आनी बोगसणेचे जिवीत जिवंक आमकां त्रिएक देवाची मोजत मागुया. मान्यवंत आग्नेल आपल्या सेर्मांवांनी काजारी जिविताचे व्हडपण आनी बागयोतपण शिकयतालो. गोराबेचें जिवीत शेगुणी जावंक घोव बायलेन जेजूक आपल्या कुटुंबाचो माज आनी दोनी करूंक गरजेचें म्हणटालो. आयज केरीत भाशेन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया. देवान तांचो कुटुंब फलादीक करूंक तांकां संतोशान भरूं.
ह्या मिसाची इतेसावा बायेचे देणे फावो केले म्हूण देवाक दिनवासता पॅट्रिशिया डिसोजा नागवा आरपोरा सेलिना आताव आनी फामिलीच्या वांगड्याक बरी भलायकी मागता सेलियानो आताव आरोसी आग्नेलो फेर्नांडीस जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता जॉनिता फेर्नांडीस शिरोडा देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता लिगोरियो आनी ग्लेन्सी आफोन्सो सांत एस्तेव आल्बर्टो झरीना सिनोक्षा आनी डेना फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता जेसुइना पेरेरा कन्सावली भुरग्याचे देणे मागता राघवेंद्र आनी सेबेला पोरवोरी देवान केल्ल्या उपकारा पासत आनी फामिलीची बरी भलायकी मागता आगोस्तिनो मास्कारेनस बिरोंडे कोन्सुआ वाडे आनी बोरी ह्या फिरगोचेंतली फिरगोस्कारां ह्या मिसांत आपल्या पाद विगाराक आनी पाद कुरा सांगाताक भाग घेतात तुमच्याय इतिहासा पासत आमी मागता सगळीं उबी रावया Amci mote Gesù latai, omok olko din pasako, aplen civitu capito, tu shekutum entai sata, babat viswas mokut sata, tu shekutum entai sata, babat viswas Mogut Sata, Tushikutum entai Sata, Babat Viswas Mogut Sata, Tushikutum entai Sata, Babat Viswas Mogut Sata. Sopra munchakat sandoru, Tanchi Bokti aplicoru. Gesù vorbitum caposu, Gesù vorbici vitsorum, tu shekutum entai sata, babat viswas mogut sata, tu shekutum entai sata, babat viswas mogut sata. Babaचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. सुरविस्वो तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या भयणी बाबानो मानेवंत आग्नेलाची 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो योगार आयचो विशय मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जियोवंक बोरवश्यान जिविताची यात्रा करुया लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी एक बायल आपलो कुटुंब घडोवन हाडटात आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्लें उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एकवट जियेतात जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबांत मोग मोयपास आनी विस्वाशीपण वसता जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा संतोषभरीत जाता लग्नीक एकवट जियोवंक सोंपें जाता आमच्या कुटुंबांत देवाक आनी आमी आसरो दिवंक आनी देवाच्या आदारान आमी सोमचिकायेचे सोसनिकायेचे आनी बोगसनाचें जिवीत जिवंक आमकां त्रिएक देवाची मोजत मागुया आयज किरीत भाशेन आमी भुरग्याचे देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया देवान तांचो कुटुंब फोडादीक करून तांकां संतोषान व्हरून म्हूण आमी मागुया मोगाच्या बाबा भयणीनो आयजो नोवेनाचो 6वो दीस आमी पाळटा आसतना किरीत भाशेन मोग वांटूंक
आनी विस्वासीपणान जिवंक बोरवशान जिविताची यात्रा चलोवंक आमकां उलो केला. आनी होयचो दीस फामिलीक आनी भुरगे माळ नासतना जींची येतात तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन मागता. फामील आमकां एक किरीत मोगाचें पायणें कशें, जंय आमी आवय बापूय जावं भुरगीं आसात ती भुरग्यां बरोबर आमी हें मोगाचें दान जें देवान आमकां दिलां तें कुटुंबान जियेता. आज फामिलींतल्यान हो मोग आमी वाडटा, वाडोवंक प्रयत्न करता आनी तेच फामिलींतल्यान ह्या मोगाची भरती जाता. तर आमी सगळीं फामिलीची वांगडी आमच्याय जिवितान आमी सगळीं हे फामिलींत वाडटा. तर आमी ह्या मोगाची वांटणी आमचे फामिलीन पयली सुवातेर हो मोग वाडूंक आमचे फामिलीन आमी सदांच प्रयत्न करूंक आनी मोगाचें देणें आमी सदांच विस्वासीपणान जिवंक देवाची कृपा किरीत भाशेन घोव बायलांक अदी करून भुरगीं बाळां नासतल्यांक आमी ह्या पवित्र मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी भुरगें बाळ ना तांणी घोडेक देवाचेर शीण केला. देवाक जायत्या उतरांनी घोडेक आमी उलयला. जायते फावटी भुरगीं आसात तांणी पासून म्हाका भुरग्याक कित्याक दिल्लें असलीं उतरां घोडेक जायते फावटी म्हणल्यात आसलीं. हो जल्मकूच नासलो जाल्यार हें म्हजें चेडूं चेडो जल्मकूच नासलो जाल्यार काय बरें जावपाचें असलीं घोडेक आमी उतरां म्हणल्यात. कालतिकायेन आमच्या पातकांचें आमी बोगसोणें मागुया. आनी सगल्या पातकांची दूख धरून बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाचे तोंडान चारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोगोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, sorry. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mohima deva consorgi. Shanti, 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 shanti. Taja ista sosari. Sorvespora deva. Sorgincha raya. Sorpod vedar deva. Baba. Ami tuka namaskar kota. Ami tuka din basta. Tuja dorvoi baba pasu. Ami tuka bakanta. Mohima, 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 mohima deva consorgi. Shanti, 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 shanti. Taja ista sosari. Somia Jesu Christa. Papa Jaya Ekleas Puta. Somia Deva, Deva Chichili. Tu sosarachi pap katai. Amchi kaklutko.
शांती शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा 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 देवा कुंसोली शांती 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 ताच्या इष्टा संवसारी प्रार्थना जी आमची देसांव आमची भयणीन आमच्या दोळ्या मुखार मांडल्यान ही सगळीं देसांव मनात धरून आमी ह्या पाद आगदेराच्या पांयाशी आयल्या ताची मोजोत किरीत भाशेन मागून आमच्याय गरजो आमची मागणी येदे वेळार त्याच मागणेवंत आग्नेराच्या मोजोतीन देवाक उबारुया. सर्वेस्वर आमचे देवा, तो सगळ्या देण्याचो रोजनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पुण्य आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोंक सकोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेरें वाचप. जोलत्या आत्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगळीं गर्वेश्ट मनशां आनी कोटें कोत्तात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जोळटलीं. तांचें मूळ आनी ताळ दोरी नासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती कोत्तल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजळटलो आनी ताच्या किन्नांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. सगळीं म्हणुया, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पोराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्पोऱ्या रायाची तोंतोनीत वाकाणी कोर. जबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. दोर्या तोर उपोट बोल्ला, दोर्याची गाज आयकूं दी. प्रितम वचता जिवानी ताचोय आवाज आयकूं दी. नदयांचो ताळयो पेटोवन पोरवोट आड्डून संतोसान. जबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. सर्वेस्पोर पळय आयलो. आख्खे पृथ्वीचो तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत कोत्तलो आनी समेस्त पर्जाची न्यायनितीन जातली जोडटी. जबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळय आयलो. भागोवन पालून तेसलोनिकाराक बरयले दुसरे चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी जोर जाणात. तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या. न्हय म्हूण कोणाकडचें फुक्या जिवंक ना, पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक, कोश्ट करूंक आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर
आमकां तुमचो नमुनो करूंक दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिलां ते नेम असो. कोणाक वावर करची कशी ना, तर ताणें जेवचें न्हय. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत कुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गपचूप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं प्रार्थून मागता. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Service Barak Soy, 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 Soy, Soy. गोड रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Service Barak Soy, 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 Soy, Soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून ते कांयच बरे फुडारांनी आनी भक्तीदारांनी नेटयलें अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. ताणें तांचे लागीं विचारलें. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागच्या सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हटलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बंदांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोकडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज परासतले. हांगा थंय व्हडली भयखाम जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हजें नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बणकोणेन घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यान ओडून व्हरून धुमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसलो प्रतिपाल करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आदारूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमचे सगळे दुस्मानांक कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्यान कांय जाणां जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो दुयेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थारायले उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यान. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबा भयणो एका खासदारी सोडप्याक वळगता साबार वर्सां तांची इश्टागत आनी तांची ओळख म्हजी थंय आसा. अशीच ती लग्न जाल्ली व्हेरी हार्ड वर्किंग कपल्स. दोगांय जायतो वावर, दोगांय भायल्या गांवांत जायतो वावर, जायते पयशे ताणें एकठांय केले. ती लग्न जाल्ली तेन्ना तांचो आवडो असो तांचेच घोव बायलांचो आवडो आसता एक भुरग्याचें देणें जावं, एक भुरग्याचें देणें मेळूं आनी तांचोय आवडो आसलो. पूण तांच्या फुटक्या नशिबान देवान घडीक तांकां भुरगें दिवंक ना. पूण मोगाच्या बाबा भयणो आपल्या भावाचीं आपल्या भयणीचीं भुरगीं आपल्या भाव भयणीक सगल्यांक ताणें आपणायलीं. परदेसान आसतना मोगाच्या बाबणो तांणी कुरोटांनी पयसो मोडलो सगल्यांचें बरेंपण जावचे खातीर. पूण एका दिसाक मोगाच्या बाबणो ह्या घोव बायलांनी एक निश्चय घेतलो. आमी आमच्या भावणांक आमच्या भावणाच्या भुरग्यांक जायतें कितें केलां. आतां देवाची येवजण घडयेक आमकां भुरगें बाळ दिवपाची घडयेक ना जाय. पूण आमच्यांनी कोणाकूय भुरग्याक पोसूंक जाता, आमच्यांनी खंयच्याय भुरग्याक एडॉप्ट करूंक जाता. आमकां दोगांयकूय तांक आसा आमचो हो भुरगो अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. कित्याक देवान आमकां फकत रोगताचोच भुरगो दिवंक जाय. हे भाशेन ह्या दोगूय घोव बायलांनी चिंतलें आनी दोगूय घोव बायलांनी चिंतलें आनी मोगाच्या बाबणो ती एडॉप्शनाक गेली आनी देवान सोबीत बाबा तांकां फावो केलो. ह्या बाबाक मोगाच्या बाबणो जेन्ना फामिलींत हाडलो तेन्ना मोगाच्या बाबणो जायती घुसपा गोंदोळ फामिलींत जाली. कित्याक तांची पयशांची सगल्यांची दारां बंद जालीं. ह्या घोव बायलांचेर दुसरीं जायतीं झाडां मोगाच्या बाबणो जी तांची एडवांटेज करतालीं ती बंद जालीं. ती मोगाच्या बाबणो उलोवंक लागली, दोळे फोडूंक लागली, जायतीं उतरां उलोवंक लागलीं. ह्या भुरग्याक कित्याक हाडल्या किकोन करूंक लागलीं. पूण मोगाच्या बाबा भयणो ह्या घोव बायलांनी एकूच आपल्या काळजान आस बाळगिल्ली. आमी ह्या भुरग्याक आमचो भुरगो अशें आमी ताका पाळटल्या. आनी आज लेगून मोगाच्या बाबणो इतली वादळ मोडां फामिलीची आसतनाय ह्या भुरग्याक ती आज UK घेवन आसात. आज खुशाल जियेता तो भुरगोय खुशाल आसा. आज एक कुटुंब कसो मोगाच्या बाबणूक फामील कशी ह्या भुरग्याक जायती बरी देख दिल्या, जायती बरी. हांव 2 बावडी इंग्लंडाक पावला, दोनूय बावडी हांवें भेट दिली आनी आज लेगून मोगाच्या बाबणो आपणाचें देवाचें देणें हो भुरगो आनी ह्या भुरग्याक आपल्या भावणांक आपल्या भावणाच्या भुरग्यांक सोडूंक नात. पूण आजून पासून मोगाच्या बाबणो सगल्यांक ती करतात. पूण ह्या भुरग्याक ताणें आपणायला न्हयच मोगाच्या बाबणो समाजाक दाखोवंक, पूण आपलो भुरगो कसो ह्या भुरग्याक पोसूंक. आनी मोगाच्या बाबणो ह्या भुरग्या पासो जायतो जीव थी घालतात. वायचो दीस हो 6वो दीस नोवेनाचो किरीत भाशेन फामिलीक आनी भुरगीं बाळां नासल्यांक भेटयलेलो दीस आमी पाळटाव. मोगाळ बाबणो जायते बावडी फामील म्हणल्यार आमकां दिसता घोव बायल आनी भुरगीं, देर इज अ कंप्लीट फॅमिली. पूण मोगाळ बाबणो देवान आमची फामील घोव बायलांक अशी एक कुटुंब घडला. आमी एक कुटुंब म्हणटा. आतां आमी दोगां न्हय पूण एक कुटुंब आमी जाता जेन्ना आमी देवा मुखार ह्या आल्तारा मुखार भास दिता. सुखान तशें दुखान, पिडयेन तशें भलायकेन एक एकचाराचें आमचे एकवटाचें हें नातें बांदता. एक फामील एक कुटुंब आमी घडटा. म्हणटकूच मोगाच्या बाबणो दुबाव विरेंत आमकां सगल्यांक भुरगीं जाय. दुबाव विरेंत आमकां मोगाच्या बाबणो आमच्या कुटुंबान 1 ना 2 जाण भुरगीं जाय जशें आमकां काळजांत एक आवडो आसता. आनी हे पासत मोगाच्या बाबणो हांव जायत्या घोव बायलांक वळखता जी कावन्सिलिंगाक येतात, किरीत भाशेन देवाचो आदार मागूंक येतात. हांव जायत्या घोव बायलांक वळखता. ती मोगाच्या बाबणो लाखांनी लाख मोडटात, लाखांनी लाख मोडटात. आनी जायते बावडी आडीचे उपाय जे पवित्र सभा जे आडीचे उपायाचेर आड आसा ते लेगून उपाय वापरून मोगाच्या बाबणो भुरग्याक जबरदस्तीन आपले फामिलींत हाडूंक प्रयत्न करतात. देवाक तर तुज्या जिवितान भुरगें नाका, देवाक तर तुज्या फामिलींत भुरगें नाका. देव ह्या भुरग्याक जायते बावडी व्हरता. आनी हांवें म्हज्या अनुभवान 18 वर्सांच्या ह्या पाद्रीपणाच्या जिवितान अनुभवलाय बीन जी मोगाच्या बाबणो आडयेचे उपाय जंय पवित्र सभा आमकां सांगता हे उपाय सारके नात, ते उपाय वापरून
तांणी भुरग्याक चोलमा काडला जायते फावटी हो भुरगो जायते फावटी लोलो जाता जायते फावटी भुरगेच पिरायेर मोडटा हांव म्हणूना सगळींच भुरगीं तशीं जातात म्हूण देवाक तो नाका जाल्यार आमच्यांनी लोजयेक लागून वो दुसऱ्यांक लागून वो फामिलीक लागून मोगाच्या बाबणो आमी असले उपाय वापरूंक जायनात देवाक जाय आमचो एकवट देवाक जाय आमची फामील पुरो देवाचे मोगाच्या बाबणो येवजणे आड आमच्यांनी वचूंक जायना देवाची येवजण आमचे सगळें कितें आसा तें आमी मागण्यांतल्यान सोदून काडूंक जाय आज कितलीं घोव बायलां मोगाच्या बाबणो भुरगीं बाळ नासतना खुशालकायेन जियेतात एक कुटुंब कसो तांणी न्हयच फकत आपणाचें पडयलां पूण जायते फावटी आपल्या बाबाच्या भुरग्यांक भयणीच्या भुरग्यांक वा आपल्या गॉड चायल्डाक तांणी आपणायल्यात आनी आपलो कुटुंब मोगाच्या बाबणो मुखार व्हेला देवाक तो नाका हांव आनी तूं कोण जंय आमी आडयेचे उपाय वापरून ह्या भुरग्यांक आमी कित्याक ह्या संवसारांत धाडटा मोगाच्या बाबणो मोग वांटूंक विस्वासीपणान जिवंक बरवशान आमी ही यात्रा चलोवंक जाय मोग वांटूंक आनी हो मोग विस्वासीपणान जिवंक आमकां देवान एक घोव बायलां कशी वेंचून काडल्यात हाचे पयलें वाचप मिकायस प्रवादी किरीत भाशेन सोर्बेस्पराचो दीस हाचेर आमकां उगडास करता हो सोर्बेस्पराचो दीस किरीत दीस लोक भियेतालो आमकां कास्त पडत आमकां वायट येत आमचेर ह्या दिसाक कितें तरी देव करीत कित्याक हो लोक जायते आडीचे उपाय जायत्या पातकांनी तो जियेतालो आनी हो सोर्बेस्पराचो दीस म्हळ्यार आमकां नव्या कोरोनांत जेजूचो दीस जंय जेजूचे आसने आनी हो मिकायस प्रवादी ह्या दिसाची खबर उलोवन जेजूची खबर करता जो मोगाच्या बाबणो जेजू ह्या संवसारांत आयलो मोग विस्तारूंक देवाचे राज परगटूंक देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आनी तेंच ताणें केलें आनी ते उपरांत जेजू जेन्ना स्वर्गार चडलो तेन्ना लोक रावतालो की लोक रावतालो जेजू रोखडोच येतलो म्हूण आनी हे रोखडोच येतलो ह्या मनान धरून जायत्या लोकांनी पातकां सोडलोलीं पूण आडशेपण भितर आयलोलें आनी हो कसलें आडशेपण हाचें दुसरें वाचप आमकां किरीत भाशेन भाग्योन पावलो तेसोलिनीकारांक बरोवन उगडास करता जायतो लोक जेजूक रावतालो आमकां जेजू येतलो वतलो आनी काम करिनासलो जो मोगाच्या बाबणो काम करिना आनी बेश्टो जियेता ताका होक ना जीव आमच्या इंग्लंडांची लंडनांची भावा भयण आसात तांचे लागीं विचारीत जाल्यार ती आमकां सांगतली जर तर कोणूय तांचे फामिलींत लंडनांत वावर करिना ही इज अ बर्डन तो तांकां एक व्हडलो बर्डन आवय जाणटी आवय बापायक सोडून कोणूय तर वावर करिना फामिलीन जाल्यार ही बिकम्स अ बर्डन आनी हेच पवीत सभेन तेसोलिनीकाराचे पवीत सभेन घडलें जंय मोगाच्या बाबणो जायतो लोक वावर करिनासलो आनी भाग्योन पावलो तांकां किरीत देख दिता आमी वावुरता आमीचे देवाचें उतर पुरगटा आमी वावर करता आनी वावर करून आमचें पोट भरता म्हणटकच तुमी वावर करूंक जाय आज मोगाच्या बाबणो जायती आमकां वायट खबरो आयकूंक मेळटात इमॅन्युएल कार्ड आनी दुसरें कार्ड आनी संवसार काबार जावपाचो आसा 2000 संवसार काबार जाता तेन्ना जायत्या जाणांनी वाती पेटोवन आनी पालोवन दवरल्यो वाती शिगूर केल्यो काळोख येतलो मोगाच्या बाबा भयणो हाच्या शुभ वर्तमान आमकां जेजू सांगता म्हजेर आनी तुजेर संवसार काबार जावपाचें दवरलें ना न्हय म्हूण देव दुदांक पासून कोणाकूच खबर ना केन्ना संवसार काबार जातलो तो म्हणटकच केदोय व्हडलो प्रवादी येवं कोणूय येवं खंयचोय पाद्र येवं खंयची माद्र येवं खंयचेय आपूण देवाचो मनीस म्हूण सांगू संवसार केन्नाय काबार जाता केन्ना हांव जेन्ना मोडटा तुमी जेन्ना मोडटात म्हजो संवसार काबार जाता पूण हो संवसार केन्ना काबार जातलो कसो काबार जातलो आमकां खबर ना म्हणटकच मोगाच्या बाबणो हें जिवीत मोगान जिवंक जाय जे मोग आमच्या काळजान आसा तो आमी एकामेकाक सगळे वांटूंक जाय आनी अदी करून फामिलीनी हो मोग आमी वांट्टा आमच्या कुटुंबान आमच्या घोव बायलां मदीं आमी हो मोग जियेता ह्या मोगाचेर आमचे दोळे लावंक जाय न्हय संवसार काबार जातलो न्हय हो आमकां हें सांगता तो आमकां तें सांगता ताचेर आमचो संवसार दवरना आमी आमचो जी ड्युटी आसा आमचें कार्य आसा जो आमकां देवान वावर दिला जें आमचें फामिलीचें जिवीत आसा तें आमी मरो पर्यंत जिवीत जिवत रावंक जाय म्हणटकच मोगाच्या बाबणो आज किरीत भाशेन आमी घोव बायलांक अदी करून जांकां भुरगीं ना जायत्या भाग्योन
पाद्र आग्नेलान मान्यवंत आग्नेलाच्या मोजोतीन मोगाच्या बाबणो जायते जाणांक भुरगीं फावो जाल्यात. 18 वर्सां पिरायेचेर पासून भुरग्याचें देणें मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन फावो जाला. जायतीं जाणां मोगाच्या बाबणो जी रेतीरात वेतात, मागण्यांत वेतात, जायते जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जाता, नॅचरली फावो जाता, न्हय आडयेचे उपाय करून. म्हणटकूच हो दीस असल्यांक भेटयला फामिलींक आनी भुरगीं बाळां नासल्यांक. तर आमचो भावार्थ आमी वाडोवया. आमी आडयेचे उपाय वाडोवचे न्हय, आमचो भावार्थ वाडोवया, देवाचेर भावार्थ दवरुया. आज हे सुवातेर आमी मान्यवंत आग्नेलाक बांद दिवंक आयल्यांक ताची मोजत मागुया. ताचे मोजतीन जायते मिलाग्री जायत आसात. तर आज मोगाचे बाबणो मोग वाडूंक, मोग आमी विस्वासीपणान जिवंक देव आमकां किरीत उलो कोता. आमी यात्रेकारांक अशी ह्या बरवर्साची वाट चलता तशी मोगाची किरीत उंचाण आमच्या काळजांनी, आमच्या फामिलींनी, आमच्या समाजान घेवंक देवाची कृपा आमकां ह्या पवित्र मिसान खोतखोत्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबा त्याच देवाचेर उचारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्वपवित्र बाबाक, सगळ्यान प्रितमीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, आंकवार मरियेचा सोडलो, पोस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपवित्र देवाच्या उजव्या बसला, तो इदान शिव्या लेण्यांची मोसवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी हेच मनां धरून आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार भावार्थान आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी, मोटवाशांनी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या देवान दिल्ल्या कार्याक उर्बेन पाळूंक आनी लग्न संस्काराची पवित्राय सांबाळूंक आपले पोरजेक फावो ती शिकवण दिवंक क्रिस्ती कुटुंबाची बुन्याद तीर करूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. दर एका कुटुंबांत पोती पोतींनी आपलो लग्नीक एकवट विश्वासीपणान जिवंक, कुटुंबान देवाचें आसणें अणभवूंक आनी आपल्या जाणट्या आवय बापाय तशेंच आपल्या भुरग्यां सवें आपल्यो जबाबदाऱ्यो जतनायेन पाळूंक आपलें कुटुंब मोगाचें पायणें करूंक पावो म्हूण देवाची मोजत तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. दर एका काजारी जोड्यान देवाच्या हातांतलें भुरग्याचें देणें मोगान स्विकारूंक आनी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तोटवां शिकोवंक पावूं म्हूण मागुया. तशेंच भुरग्यांच्या देण्याक आशेतोल्यांक कुटुंबांक देवान भुरगें बाळ फावो करून तांकां कुशळकायेन भरूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या कुटुंबान दूख, पिडा, कोश्ट आनी आडकोडी उप्रासतात तेन्ना देवाच्या उतराच्या उसवाडान आमच्या प्रसंगांक फुडो करूंक आनी आमचे प्रश्न सुटावे करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयज जायतीं देसां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात.
किरीत भाशेन तांचे बसत मागुया. आज बाबार्थान विस्वासान ह्या जाग्यार जायतीं घोव बायलां आयल्यात सांगा भुरग्याचीं देणें तांचे बसत जायत्यो फामिल्यो मोडलेल्यो आसात. शांती सवस्काय मागुया. आज रोमार घेवन आयिल्ल्या वाडे कोणसुवा आनी बोरी ह्यावूय लोकां बसत मागुया. भोव सुर्गीचे बाबा किरीत भाशेन मोग वाडूंक आनी विस्वासीपणां जिवंक तूं आमकां किरीत आपोवणें फावो कोत्ताय. हेंच आपोवणें जिवंक तुजी कृपा आमी थोड्या मागण्या वरवीं मागल्या. अदीक विस्वासीपणान आमी जिवंक तुजो आदार आमकां फावो कर आनी आमीची मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटोवंक त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोकलीं पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेदो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाडेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सुडमुंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवे तुका मानताले तेंच आमचेय सवे तुका मानो. पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमची गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां दोव्यान सोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सांग ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन
कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुडें. हो तुमी समेस्त केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वासत समोर बोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुडें. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासलीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत तें वारो देलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco porgotoja. Sumia Jezu, Tuże moron, ami somor unta. Tuże ponon život pon, ami pornuta. Tuja yenyang, ami बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी मनोवच्या बडांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शोधल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बायगोंद बापा, फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पोळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मोग आमी वांटूंक मोग विस्वासीपणान आमची कुटुंबान आमच्या जिवितान आमी जिवंक देवाचोच आदार मागून आमी सगळीं बरोबर जेजूनच शिकयलें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार कागोदीन सोर पातकांदी सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय.
कित्याक राजकुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुदाक पडाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं माई मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया देवाची शिडी संसाराची पाप काढली आमची लागून देवाची शिडी संसाराची पाप काढली आमची लागून देवाची शिडी संसाराची पाप काढली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटदी ह्या शिडीच्या जेवणादा वयल्यान ती सोकली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Asheta, Asheta, Kalis,
मोगाच्या बाबणीनो, जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला. हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत येयलेल्या जेजूक आमी दिनवासुया. प्रार्थया. प्रिदेशा बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ह्या संस्कारोली जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या बसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण घालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बसूया. मोगाच्या बाबडीनो, आनीक फावट तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरांत. हे मीस भेटयल्या आमच्या पाद्री भावांक आमचे दिनवास. कोणसुआ फिरगोजीचो पादविकार फादर पेद्रू कोस्ता आनी फिरगोसकारांक, बोरी तावन आयलोल्या फिरगोसकारांक आनी वाडे तावन फादर सावियो आनी फादर मिंगेल आनी तांचे फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच फादर रॉजर सिंधुदुर्ग डायसीस, फादर मर्विन जेजुईट पाद्री आनी फादर रॅमीक तुमी आमचे पासत हे मिसांत मागले म्हूण तुमकां आमचे दिनवास. कांय कळून्यो आसा. तुमच्या किरीत इतेसवा पासत मीस तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक आल्तारार फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळची. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमची पिलाची सोस्तेंत पाद्री जावं सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार दिवंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. दर वर्सा भाशेन बँड स्टँडांत आमी मान्यवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर दवरल्यात, ते तुमी व्हरचे. हे वर्सा आमी तातूंत मान्यवंत आग्नेलाचे जिविताचे लिफलेट्स आसा ती तुमी वाचात आनी केरीत भाशेन तुमचे घरांनी तुमी तेर्स करतना ते मागणें करात आनी मान्यवंत आग्नेलाक वेगीत सांताचो मान मेळोवंक मागुया. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम आमचे इगोजेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान ताचो अनुभव घेवचो. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल स्कॉल आनी वावराड्याचो इस उजवाडा येता. ताचेर आमचे मिसावाचे वावराची खबर आनी तरणाट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमचे ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमचे ती घेवं येता. वर्साक फकत ₹250 भरून सबस्क्रायब करून आमचे झेवियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवं येता. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार केरीत पिडीवंता पासत कुमसार, मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलाड हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे
मिशन सेमिनरीत चलयतले तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वा फुलांचो खर्चो दिवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच आयज आमची तिळामळची भाव भयणी आपल्या इस्कॉलाच्या आदाराक एक वॉल कॅलेंडर्स घेवन आयलोली आसात. तांकां तुमचो आदार दिवचो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हे पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमची भक्ती ज्ञान वाडोवचें. आमच्या पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर सांजेच्या 8 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बोरवोसो आमकां फटयना. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. सगल्यांक आमंत्रण. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आमकां जायते जाणांक देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा आनी जायते जाणां आमकां पेकोणूय फावो जाल्या. आनी आयज क्लेन्सी फेर्नांडीस सालिगांव तांव अशें आमकां सांगता. 2024 जुलयांत अकस्मात म्हाका कसलोच वास येवपाचो बंद जालो. टेस्ट स्कॅन आनी MRI करतूच गोमलें म्हाका ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण. हांव भियेलीं. भावार्थान मानियोंत आग्नेला लागीं मागलें म्हाका बरें करूं. म्हजें ऑपरेसांव जालें आनी बायोप्सी करून ग्रेड 2 मेळून हांव मानियोंत आग्नेलाशी मागोत आसली. दोतोरान आनीक एक MRI करूंक लायली. सांगोन 80% ट्युमर सेल वाडोवंक शकता आनी तेन्ना बेंगलोर वचून रेडिएशन घेवंक पडत म्हूण सांगलें. हांव आनीक भियेली. पूण म्हजें मागणें मानियोंत आग्नेलाक चालू आसलें. परतून MRI करूंक रिपोर्ट दोतोराक दाखयलो. दोतोरान पडून अजाप जालो. सांगलें तुजे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात. कसलें अजाप. खरेंच मानियोंत आग्नेला उद्देशी हो उपकार म्हाका मेवलो म्हूण सोत मानता आनी बेगीच ताका 7चो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावांनो, हे धीर भावार्थान केलोले मागणें देव आयकता आनी हे मागणें हो भावार्थ आमकां देवा वरवीं जायते आमकां दिता. आयज आमी होच धीर भावार्थ घेवन ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयलेली आसा. आमचे मनांत आनी आमचे काळजांत अशी जायतीं इतेसांवां आसा. ही सगळीं धीर भावार्थान मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आमच्या सुर्गीच्या देवा बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बाबा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी ताचे खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुजे पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान हांव मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक गुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता.
मानयोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे मुझे फाटी मुडिया ओगोनीत काकलुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पांयासोरशी आमी मागतां व्हडा विस्वासान तुजी कोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सोबेचे इगोचेचे उगोट पुरगोटने उदेशी मागतां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन पिढीवंताचे मागणे इगोचीत आसतले सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसून आनी सोड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे बडपकार